भाजपा सरकार जनधन लूट येवजण राबयता अशे आरोप गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बीना नाईक हाणें केला। जनतेचे धन लुटपाचोच ह्या सरकारान विचार केल्लो आसा अशेंय तिणें ह्या वेळार म्हटलें। तशेंच पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर कमी करप हो भाजप सरकाराचो दोळ्यांक उदक लावपाचो यत्न आसा असोय आरोप तिणें ह्या वेळार केलो। पावसाक लागून शेतकारांक लुकसाण जाला। भाताची आधारभूत किंमत सरकारान वाडोवची आनी शेतकारांक थाकाय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। भाताची आधारभूत किंमत 2017च्यान तशीच आसा ती वाडोवपाचो वेळ आयला अशें दक्षिण गोंयचो खासदार सांगता। शेतकी खातें फकत अनुदान दिता आनी झाडां वाडटा, ते भायर कांयच करिना अशी टिकाय सार्दिनान खात्याचेर केला। ताणें शेतकी मंत्र्या कडेन बेगोबेग शेतकारांचे प्रश्न सोडोवपाची मागणी केल्या। टेक्सास अमेरिका राज्यांतल्या युवाल्डे शारांत एका 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान केल्ल्या फारपेटान 19 विद्यार्थी आनी 2 शिक्षकांक मरण आयले, तर 14 भुरगीं शाळेचे कर्मचारी आनी पुलीस जखमी जाल्यात। एक राष्ट्र म्हूण आमी गन लॉबीच्या विरोधांत केन्ना उबे रावतले? पालक आतां आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पळोवपाक शकचे नात। आयज अनेक जीव चिड्डल्यात। ह्या वेदनेचें आतां कृतींत रुपांतर करपाचो वेळ आयला अशें एक घडणुके उपरांत राष्ट्राक उद्देशून भाशण करतना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन हांणी म्हणलें। हल्लेखोराची वळख अजून पटूंक ना। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दोनापावला जेटीची पळोवणी केली। जेटी लोकां खातीर उक्ती करपा विशीं उलयता आसतना थळावे आमदार आनी हेरां वांगडा बसका घेवन हे विशीं निर्णय घेतले अशें मंत्र्यान सांगलें। दोनापावला जेटी गोंयकार तशेंच पर्यटकां खातीर खूब लागची आसा, देखून हांगा पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर नव्यो नव्यो संकल्पना हाडपा विशीं लेगीत विचार करतले अशें रोहन खंवटेन म्हणलें। उजो पालोवपी दळ आतां दर्यांत बुडपी मनशांकूय वाटयतले। खोल दर्यांत बुडपी मनशाक वाटावपा खातीर गोंय सरकाराक तटरक्षक दळाची मजत घेवची पडटा। आतां ही सेवा उजो पालोवपी दळ दितले। ह्या संपन्नात खुबशे अभ्यासक्रम आसात। सैमीक आरिश्टा वेवस्थापनांत काम करपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी हो अभ्यासक्रम पुराय करचो असो उलो ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें मारलो। उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या पालवान गोंय राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण विभागा वतीन आयोजित आपदा मित्र आपदा सखी उर्बा प्रमाणपत्र भेटवंत सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या वेळार मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी मामू हागे, उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचे संचालक नितीन रायकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले।
सर्वायकल कॅन्सराचेर कायमस्वरुपी उपाय काडपाचेर आनी तो जावचो न्हय म्हणून गोंयांतल्या लोकांक मुफ्त लस उपलब्ध करपाचेर विचार चालू आसा. देशांतल्या हेर राज्याचे तुळेन गोंयांत थानांच्या क्रांकाचें प्रमाण चड आसा. ताची कारणां सोदून ताचेर उपाय काडपा खातीर सरकार फावो ती पावलां उखलता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजप मेडिकल सेलाचे वतीन युवराज सिंग फावंडेशन आनी सांखळी भाजपाचे जोड पालवान कुडण्या घडोवन हाडिल्ल्या मुफ्त भलायकी तपासणी शिबिराच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. कोरोना उपरांत आतां मंकी पॉक्साचो धोको वाडला. संवसारांत आतां मेरेन मंकी पॉक्साचे 92 दुयेंती सांपडल्यात. हे सगळे दुयेंती ब्रिटन, युरोपियन देश, उत्तर अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलियेंतले आसात. सद्याचे घडयेक वट्ट 12 देशांत मंकी पॉक्साचे दुयेंती आसात. मंकी पॉक्स पातळूंक नाशिल्ल्या देशां मदीं अदीक दुयेंती सांपडूंक शकतात अशी घातक शिटकावणी संवसारीक भलायकी संघटनेन दिल्या. शारिरीक संबंधाक लागून मंकी पॉक्स मनशां मदीं पातळत आशिल्ल्याची शक्यताय संवसारीक भलायकी संघटनेचे अधिकारी डेव्हिड हेमन हाणें उलोवन दाखयली. आंध्र प्रदेशांतल्या कोनासिमो जिल्ल्याचें नांव बी.आर. आंबेडकर दवरपाच्या प्रस्तावा वयल्यान जाल्ल्या वादान भयान रूम घेतले. ह्या प्रस्तावाक विरोध करपा खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालया लागीं जमिल्ल्या विरोधकांचेर पुलिसांनी लाठीचार्ज सुरू केल्या उपरांत लोक चाळवले. ह्या विरोधकांनी हिंसक रूप घेवन आंध्र प्रदेशाचे मंत्री पिनीचे विश्वरूप आनी आमदार पोन्नडा सतीश हांच्या घराक उजो लायलो. स्पोर्टिंग क्लब दवल्लीक 7-4 अशा गोल फरकांनी हारोवन आसोळडेच्या सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लबान गोवा टायगर करंड 2022 अखिल गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाली. निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले. सेंट अँथनी वतीन एलरिचान 13व्या आनी 42व्या मिनटाक गोल केले, जाल्यार शिल्टनान 69व्या मिनटाक गोल केलो. दवल्ली वतीन मॅक हाणें पयल्याच मिनटाक गोल केलो. ते उपरांत 28व्या मिनटाक ताणें आपलो आनी क्लबाचो दुसरो गोल केलो. तिसरो गोल रिवर्ट डिकॉस्ता 56व्या मिनटाक केलो. गोंयचे सुयश कामत आनी बरका नायक ह्या तरणाट्या कलाकारांची नॅटफ्लिक्साच्या टेक 10 प्रकल्पा खातीर निवड. ह्या प्रकल्पान लघुपट निर्माण करपाक उर्बा दितात. देशांतल्या 1,500 वयर स्पर्धकांतल्यान फकत 10 भारतीयांची निवड जाल्या. हे निवडी खातीर 4 पावंड्याचेर सामके कठीण सर्तीक तोंड दिवचें पडटा. नॅटफ्लिक्साच्या प्रकल्पा खाला शिबिरांनी वांटेकार जावपाची संद दितात आनी लघुपट करपाक अनुदानूय दितात.
खुबे शिणाण्यो कुल्ल्यो तशेंच हेर नुस्तें पोसपाची शेती करपाक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। हे फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण मित्र भशेनूच स्वयंपूर्ण मत्स्य सागर मित्र नेमतले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या। केंद्र सरकाराच्या मजतीन गोंयांत नुस्तेमारी वेवसाय करपा खातीर नुस्तेमारीन वेवसाय करपाक इत्सूक आशिल्ल्यांक उर्बा दितले अशी माहिती मंत्री हळर्णकर हांणी दिली। प्रमोद सावंत सरकारान पंचायत मंत्री म्हूण आशिल्ल्या मॉविन गुदिन्होक लायट बील घोटाळो प्रकरणांत आरोपी म्हूण कुशीक काडपाक राज्य सरकारानूच विरोध केला। सध्या ह्या घोटाळ्याची सुनावणी दक्षिण गोंय सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांचे मुखार चालू आसा। सरकारी वकील संजय सामंत हांणी ह्या प्रकरणांत गुदिन्होक आरोपी म्हूण कुशीक काडपाक विरोध करपी लेखी युक्तिवाद सादर केला। तशेंच गुदिन्होचो अर्ज भायर मारपाची मागणी लेगीत केल्या। 21 जूनाक हाचेर युक्तिवाद जातले। ह्या वर्सा आमी स्वताचो संगीत महोत्सव आयोजीत करपा विशीं विचार करता। हो महोत्सव जातलो की ना ते विशीं नेमकें सांगपाक शकना, पूण सध्या तरी हे विशीं विचार चालू आशिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। हो महोत्सव आयोजीत केलो जाल्यार डिसेंबर म्हयन्यांतूच करतले अशें ताचें म्हणणें। सनबर्न सारकिल्ल्या संगीत महोत्सवांक आमी येवकारतात, पूण सरकाराचे परवानगी बगर कितेंच करपाक मेळचें ना। तो येतलो आयोजन करतलो अशें जावचें ना। सरकाराक तांणी ग्राह्य धरचें न्ही अशी शिटकावणी मंत्री रोहन खंवटेन दिली। निमाणे कडेन IPHBच्या कर्मचाऱ्यांक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या। सरकारान ह्या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट 1 वर्सान वाडयला। कंत्राट वाडोवन दिल्ले ह्या कर्मचाऱ्यांनी खोशी उक्तायल्या। तशेंच सरकाराच्या निर्णयाक येवकार लेगीत दिल्या। मुख्य मागणी पुराय जाल्ल्यान ह्या कर्मचाऱ्यांनी 40 दिसांचो संप फाटीं घेतलो। सोमारा मध्यराती रावण फोंड मडगांव ह्या वाठारांतल्या आसिफ शेख हांच्या बंगल्यान चोरी जाली। टॉयलेटीचे जनेलाचे ग्रील कापून चोरांनी भांगर आनी हेर मोलादीक वस्तू चोरल्यो। सुमार 20 लाख रुपयांचे सामान चोरून व्हेले अशें घराचो धनी सांगता। घरांतले सगळे लोक कार्यावळी खातीर भायर गेल्ले तेन्ना चोरांनी हें काम केलें। थळाव्या पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या। पोलिसांनी तपास लेगीत चालू केला।
आम आदमी पक्षान गोयच्या नव्या समितीची निवड केली। या समितीन गोयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अमित पालेकराची नेमणूक जाल्या, जाल्यार आमदार वेंझी व्हिएगस आनी क्रूज सिल्वा वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून काम पळयतले। महादेव नायक आनी अलिना साल्ढाणाचेर येता त्या पंचायत वेंचणुके खातीर प्रचार मुखेल्यांची जापसालदारकी सोंपयल्या। वेंचणुका विशीं विचारल्या उपरांत आमी दक्षिण आनी उत्तर गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांतल्यान लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार दवरतले, तशेंच पंचायत वेंचणुको लेगीत लढयतले अशें महादेव नायक हांणी सांगलें। या अवकाळी पावसाक लागून पुराय पिकावळीचेर वायट परिणाम जाला। एके वाटेन वाडटे म्हारगाय तर दुसरे वटेन अवकाळी पावसान शेतकारांचेर हावळ हाडला। म्हारगायेच्या बोवाळान अचकीत पडिल्ल्या पावसान शेताचें लुकसाण जालां। लुवणे वेळार सारको अदमास धरून पावसान नेट घेतलो आनी शेतान धरिल्ल्या कणसाक उदकान व्हांवयल्यो। निमाण्या वेळार पुराय पावसान शेत आडवे घातले। ह्या अवकाळी पावसान शेतकारांक एक व्हड धक्को दिलो। म्हारगायेच्या बोवाळान शेतकार आपले स्वताचे पीक काडटात, पूण ह्या अवकाळी पावसान शेतकारांक लुकसाणांत हाडले। सरकारान शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात। गोंयांत पर्यटन हंगामाक खूब म्हत्व आसा। दर्यावेळे वयल्या बागांनी खुबशे लोक शेकाचेर अवलंबून आसतात। कोरोना महामारीत ह्या शेक वेवसायाचेर हावळ आयली। वाडटे पर्यटक आनी वाडटे वेवसायाक बरोच नेट धरता। अचकीत पावसान झोपट घेतली आनी शेक वेवसायांचेर जुना पयली वायट परिस्थिती अणभवची पडली। वर्साचे 6 म्हयने हो वेवसाय चलता। मे म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकाक हो वेवसाय पावसा खातीर थोडे म्हयने बंद उरता, पूण अंदू वादळी वाऱ्याच्या बोवाळान ह्या वेवसायाचेर हावळ आयला। भौशीक बांदकाम खात्यान वरिश्ठ कनिश्ठ खंयचोय अभियंतो जर लाच घेता जाल्यार सरळ म्हाका सांगात, अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी कंत्राटदाराक केलां। भौशीक बांदकाम खात्यान सगळ्या प्रकारची कामां पुराय करून घेवपा खातीर कंत्राटदारांकडल्यान व्हडा प्रमाणात लाच मागतात असो आरोप आसा। ह्या आरोपाक लागून काब्राल हाणें हें आवाहन केलां। अशा प्रकारची लाच कोणूय मागता जाल्यार सरळ म्हाका सांगचें अशें ताणें म्हटलें। भौशीक बांदकाम खात्यान येता त्या वर्सभरांत व्हडा प्रमाणात वरिश्ठ श्रेणींतले अभियंते निवृत्त जातात। त्या जाग्यार नव्या अभियंत्यांक बढती मेळप गरजेचें आसा। ह्या खात्याचें काम व्हड आसा, देखून आर्थीक निधीची व्हडा प्रमाणात गरज पडटा। देखून हे विशीं आपण मुख्यमंत्र्या कडेन लेगीत उलयला अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हाणें दिली। मंगळारा गुडी पाड्ड्या हांगा पेट्रोल पंपा कडेन सकाळी 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान एकलो आगताक सोंपलो। ह्या अपघातान अवेडे वाठारांतल्या प्रकाश नायकाची तकली रस्त्यार आपटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार दुसरो दुचाकी चलोवपी देविदास गांवकार हो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रकाश नायक हो गुडये वेल्यान आपल्या घरा वतालो, जाल्यार देविदास गांवकार हो मडगांवच्यान पारोडा वतालो। पारोडा पेट्रोल पंपा कडेन दोगांच्या दुचाकींची एकमेकांक नेटान धक्को बसलो। प्रकाश हो तांच्या घराब्यांतलो एकलोच चलो आशिल्लो।
देशांतली चडशी लोकसंख्या गांवांत राबितो करतात, ते खातीर गांवाची उदरगत जावपाक जाय अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें व्यक्त केलां. ग्राम स्वराज संकल्पनेंतल्यान महात्मा गांधीन गांवांक सशक्त कशें करप आनी कित्याक करप ताची जाणविकाय समाजाक करून दिल्ली. ही संकल्पना त्या काळात तितकीच आयच्या काळांत लेगीत तितक्याच नेटान राबोवपाची गरज आसा अशें मत राज्यपालान व्यक्त केलां. केंद्रान खण निर्यात शुल्कान वाड करची न्हय. लो ग्रेड खण निर्यात शुल्क 50% करिनासतना ते पयलीं सारके रद्द करचे अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रा कडेन केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे कडेन मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी केली. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाजीर आसले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आयतारा दिल्ली गेल्ले. तांचे सयत पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हे लेगीत दिल्लींत आशिल्ले. पावस लागीं पावला देखून हुंवार आनी हेर आपतकालीन परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगसान संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवन म्हत्वाची बसका घेतली. मंगळारा वेंझीन जिल्लोधिकारी कार्यालय, उजो पालोवपी दळ, नुस्तेमारी खातें, पर्यटन दृश्टी, दक्षिण गोंय जिल्लो प्राधिकरण, भारतीय नौदळ, कोस्ट गार्ड आनी विक्टर हॉस्पिटलाक वांगडा घेवन मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें. पावस लागीं पावलो आनी नुस्तेकारांनी आपल्यो बोटी वयर काडून धक्क्याक लायल्यो. पावसाळ्यान कांय म्हयने नुस्तेमारी करप बंद आसता. तातूंत ह्या फावटी वादळ आनी पावसाचें वातावरण पावसाळ्या पयलींच आयिल्ल्यान नुस्तेकारांनी आदींच नुस्तेमारी बंद केल्या. नुस्तेमारी वेवसायिकांनी नुस्त्याच्यो जाळी विणून सुरळीत करून दवरपाची तयारी सध्या चालू आसा. पावसाळ्यान 2-3 म्हयने नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान नुस्तेकार जाळी विणप, बोटीक ऑयल काडप ही कामां ते पुराय करतात. वाराणसींतल्या ज्ञानव्यापी मशिदी विशीं चालू आशिल्ल्या वादा मदीं भाजपा खासदार राजेंद्र अग्रवाल हांणी सोमारा मुसलमान फुडाऱ्यांक मशिदी उबारपा खातीर हिंदू देवळां मोडप तांकां मान्य आसा काय हाचे विशीं अंतनिरीक्षण करपाक सांगलें. देवळां मोडपी लोकां कडेन संबंदीत आशिल्ल्यांक देवळां मोडून उडोवपाचो आनी निशेध करपाचो आवाहन भाजपा खासदारान केलां. कृष्ण जन्मभुमी लेगीत मशिदीच्या आवारांत आसा हें खरें. अशे सुमार 30,000 मशिदी आसात असो अदमास आसा. ताजे विशीं भरपूर पुरावे लेगीत मेळटात. अयोध्या, मथुरा, काशी विश्वनाथ आनी हेर जायत्या सुवातींनी मशिदी उबारपा खातीर हिंदू देवळां मोडून उडयल्ल्या.